नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. भाजपाचे वरिष्ठ खासदार ओम बिर्ला हे आयज 18व्या लोकसभेचे अध्यक्ष म्हणून वेंचून आयले. तांची वेंचणूक आवाजी मतदाना वरवीं जाली. ह्या वेंचणुके उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधी, संसदीय वेव्हार मंत्री किरण रिजिजू हांणी तांकां मानान सभापतीच्या आसनाचेर व्हरून बसयले. आयज सकाळी सभाघराची बसका जाली तेन्ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि एनडीएच्या हेर 12 फुडाऱ्यांनी बिर्ला हांकां सभापती म्हूण वेंचून हाडपाचो प्रस्ताव मांडलो. विरोधी गटावटेन शिवसेनेचे फुडारी अरविंद सावंत, राष्ट्रवादी काँग्रेसीच्या शरद पवार गटांतली सुप्रिया सुळे आणि समाजवादी पक्षाचे आनंद भदौरिया हांणी के सुरेश हांच्या नांवाचो प्रस्ताव मांडलो. फाटल्या लोकसभेतूय बिर्ला हेच सभापती आशिल्ले. इतले मजगतीं काल जाल्ल्या घडामोडींत अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचे वांगडी के.सी. वेणुगोपाल हांणी खासदार राहुल गांधी हांकां विरोधी पक्ष फुडारी म्हूण नियुक्त केल्ल्याचे घोशीत केले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दुसरे खेपे वेंचून आयिल्ले लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला हांचे अभिनंदन केले. आपल्या उलोवपांत तांणी हे सभाघर फुडल्या 5 वर्सां खातीर ओम बिर्ला हांचे कडल्यान मार्गदर्शनाची आस्त बाळगिता अशें सांगले. तशेंच बिर्ला हांचे कार्य नव्या खासदारां खातीर प्रेरणादायी थारतले अशें मत तांणी उक्तायलें. 17वीं लोकसभा में मैं कहता हूं कि संसदीय इतिहास का वो स्वर्णिम कालखंड रहा है. आपकी अध्यक्षता में संसद में जो ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं, आपकी अध्यक्षता में सदन के माध्यम से जो सुधार हुए हैं, ये अपने आप में एक सदन की भी और आपकी भी विरासत है. और भविष्य में 70वीं लोकसभा के संबंध में जब विश्लेषण होंगे, उसके विषय में लिखा जाएगा तो भारत के भविष्य को नई दिशा देने में आपकी अध्यक्षता वाली 70वीं लोकसभा की बहुत बड़ी भूमिका रही है. सीबीआयन दिल्लीचे मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवाल हांकां अबकारी नीती संबंधान औपचारीक तरेन अटक केल्या. सीबीआयन रावज एव्हेन्यू कोर्टान सादर केल्या उपरांत तांकां ताब्यात घेवपाची मागणी केली. ताचे उपरांत केजरीवाल हांकां अटक केल्या. गोंय भाजपा वांगड्यांनी देशान आणीबाणी लागू केल्ल्याची 50 वर्सां पुराय जाल्ल्याच्या फाटभुंयेर काल ब्लॅक डे पाळ्ळो. ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी खबराकारांकडेन उलयतना काँग्रेसीच्या कार्यकाळांत भारतीय संविधान धोक्यात आशिल्ले आनी आतां भाजपा ह्या संविधानाची रक्षा करता अशें सांगलें. ब्लॅक डे निमतान आयोजीत एका कार्यावळींत मुखेलमंत्र्यांनी राहुल गांधी हांची लोकां मदीं भाजपा विरोधी फटीच्यो गजाली पातळयता अशी टिका केली. आसगांवांत घर मातये भरवण करपाच्या घडणुके विशीं उलयतना मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ह्या प्रकरणात गुन्यांव फाट्या अंतर्गत चवकशी जातली. तशेंच मुखेल सचिव ह्या प्रकरणात लक्ष घालतले अशें सांगलें. ह्या प्रकरणात घुसपल्ल्यांचेर खर कारवाय जातली. तशेंच हे घराची पुनर्बांधणी करून ते आगरवाडेकर घरच्यांक सुपूर्द करतले अशें उतर मुखेलमंत्र्यांनी आज जाल्ल्या मंत्रिमंडळ बसके उपरांत दिलें. जे आसा पळय न्ही, जशें आसलें पयलीं तशें बांदून दिवपाची जबाबदारी सरकाराची. फाल्यांच्यान आमची टीम बी थंयसर वतली, सर्वे करून बाकीचें सगळें काम करपाक 1-2-3 दिसां भितर सुरू जातलें. दुसरी गजाल, ताची इन्क्वायरी जी आसा पळय ती चीफ सेक्रेटरी पूर्ण इन्सिडन्साची इन्क्वायरी पुराय करीत आसा. तिसरी गजाल, ती केस जी आसा पळय न्ही त्या पुलीस स्टेशनांतल्यान ती केस क्रायम ब्रांची कडेन शिफ्ट केली. सो दॅट खंयसरूच कोणाकूच म्हणजे मात सुद्दां म्हणजे बोटां दाखोवपाचो चान्सीस दवरचे ना. त्या हितूर कोण कोण जितके इनवॉल्व आहा पळय न्ही रे, तितक्यांचेर रिपोर्ट एकदां येयल्या उपरांत स्ट्रिक्टली एक्शन जातली. चीफ सेक्रेटरी इज डुईंग रिपोर्ट, थॉरोली रिपोर्ट करीत आसा. एकदां चीफ सेक्रेटरी रिपोर्ट केल्या उपरांत जो कोण इनवॉल्व आसलो ओके ताजेर स्ट्रिक्ट जितकी जाता तितकी स्ट्रिक्ट एक्शन जी आहा पळय न्ही ही सगळ्यांचेर जातली. अशा पद्दतीचो इन्सिडन्स ह्यान फुडें हांव सहन करून घेवचो ना. हांव सांगता, बींग अ होम मिनिस्टर, हांव ह्या बाबतींत ह्या विशयाचेर एखाद्या गोंयकाराचेर केन्नाच अन्याय जावचो ना. आयज जाल्ल्या मंत्रिमंडळ बसकेन MBBS विद्यार्थ्यांक मेळपी स्टायफंड वाड करून 20,000 वयल्यान 30,000 केल्या. ही घोशणा मंत्रिमंडळ बसके उपरांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत केली.
ऑन द कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस बिकॉज इट इज अ मेडिकल कॉलेज. दॅट्स वाय फूल पर्मनंट पोस्ट फिल जावंक ना. त्या ती बाकीचे सगळी परमिशन्स घेवपा खातीर आमी तांकां उरलेले लेक्चरर बेसीस पोस्ट इन ऑर्थोपॅडीक डिपार्टमेंट आनी अदर हे जो आसा पळय न्हू तो कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस घेवपाक दिला. टोटल रेडिओलॉजी डिपार्टमेंटात एक पोस्ट परत आसा. तशें तांकां 2 पोस्ट इन द लेक्चरर इन डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्थोपॅडीक 3 पोस्ट दिल्या. वी हॅव इन्क्रीज द स्टायफंड ऑफ द MBBS स्टुडंट्स फ्रॉम 20,000 to 30,000. Again, there is a proposal of the various posts in the department of the medical college. Medical college आता न्यू पोस्ट एकदा भरचे पडटा कॉलेजी खातीर ते तांकां परमिशन दिल्ले आसा. शैक्षणिक संस्था तशेंच धार्मीक थळांच्या 100 मिटरा भितर हाचे मुखार पर्यटन वाडीच्या नांवाखाला बार सुरू करपाक मान्यताय मेळटली. पण अशा सुवातेर मान्यताय मेळिल्ल्यान दुपेटीन अबकारी परवानो शुल्क फारीक करचो पडटलो. अर्थ खात्यान मंगळारा हे विशीं अधिसुचोवणी जारी केल्या. हाच्या आदी अबकारी खात्यान राज्यांतल्या शैक्षणिक संस्था आणि धार्मीक थळापासून 100 मीटर अंतराचेर सोऱ्याचे दुकान उगडपाची परवानगी दिवंक नाशिल्ली. इतले मजगतीं मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज जाल्ल्या मंत्रिमंडळ बसके उपरांत ह्या अधिसुचोवणे विशीं नियाळ घेतलो अशें सांगलें. आंतरराष्ट्रीय घुवळी वखदा विरोधी दिसा निमतान आयोजित कार्यावळींत समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी वांटो घेवन भुरग्यांक असल्या कार्यावळींत आस्पावीत करून तांचे मदीं घुवळी वखदा विशीं जागृताय करपाची गरज आसा अशें मत उक्तायलें. ही कार्यावळ पणजेत कदंबा बस स्थानकाचेर आयोजित कार्यावळींत समाज कल्याण खात्याचे संचालक अजित पंचवाडकार, समाज कल्याण खात्याचे सचिव ई. वल्लवन, नशामुक्त भारत अभियानाचे वरिष्ठ कार्यावळ अधिकारी डॉ. सीजू जॉर्ज, प्रकल्प व्यवस्थापन विभागाचे राज्य समन्वयक अमिशा यादव हजर आशिल्ल्यो. T20 संवसारीक करंड सर्तीन फाल्यां दरोबा हांगा जावपी सामन्यांत अफगाणिस्तान सावथ आफ्रिके आड खेळटलो. हो ह्या खेळा माळेंतलो पयलो उपांत्यपूर्व सामनो फाल्यां सकाळीं 6 वरांचेर सुरू जातलो. दुसरो उपांत्यपूर्व सामनो भारत आनी इंग्लंडा आड गयानांतल्यान प्रोविडन्स खेळा मैदानाचेर फाल्यां सांजे 8 वरांचेर जातलो. ह्या खेळा माळेंतलो निमणो सामनो शेनवारा बार्बाडोसान जातलो. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो तुमी आतां सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकता. ते खातीर आमच्या फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवंक शकता. इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.